वास्कोचो फामाद दामोदर वर्सुकी सप्तक 22 ऑगस्ट सावन सुरू जातलो। धर्मीक आनी पारंपारीक विधीन भव्य प्रमाणात हो सप्तक मनयतले। ओनूचो हो 124वो सप्तक जातलो। लोकांनी मोठ्या संख्येन वांटेकार जावचे अशें समितीच्या वांगड्यांनी उलो मारला। आयतारा जाल्ले वर्सुकी बसकेत श्री दामोदर भजनी सप्तक हो धार्मीक आनी पारंपारीक पद्दतीन मनोवपाचो निर्णय समितीन घेतला। ओनू ह्या सप्तकात साबार कार्यावळी घडोवन हाडटले। या 124व्या सप्तकात व्हड गायक आणि भजनी कलाकारांचो आस्पाव आसतलो अशें समितीचो अध्यक्ष विष्णू गारुडीन सांगले। या वर्सा म्हाका अध्यक्षपदाचो मान मेळ्ळलो आसा दामोदर भजनी सप्ताह उत्सव समितीचे। ते आमी ह्या वर्सा 2 वर्सां पयलीं पासून म्हणजे आता 3 वर्सांक कोविडाक लागून चड उत्सवान आमकां एक म्हणटा तसो उत्सव करूंक मेळना। ह्या वर्सा बरें आसा, सगळे जाण उमेदीन असो म्हणटा तसो कोविडा पयलीं कसो तो सप्ताह जातलो ते भाशेन हो सप्ताह जातले। सगळे पार येतले, सगळे उत्सवान पार आपले हाडटले। भजनी कलाकार, भजनी आनी गायकूय सुद्दां बरे बरे येतले हे फावटी आनी उमेदीन असो 124वो हो सप्ताह बरे भाशेन साजरो जातलो। कमिटी सगळ्यांनी आमसभेन सर्वमतान कमिटी काढली आणि त्याप्रमाणे ती आता अनाउन्स जाली। आता हाजी फुडली मिटींग सप्ताह कमिटी उत्सव समिती जातली आणि ते ठरत जाल्ले कसो प्रोग्राम फुडें करपाचो तो। पूण ह्या वर्सा आमी थरयलां की जशें नॉर्मल आमचे कोविडाचे पयलीं जातालो तसोच व्हडल्या प्रमाणान सगळो करचो। ह्या वर्सा रिस्ट्रिक्शन कांय ना न्ही। गेल्या वर्सा खूब त्रास जाले, गव्हर्मेंटचे क्लियरन्स मेळपाक लेट जालें, 8 दीस काय 10 दीस पयलीं मेळ्ळें। ताका लागून ज्यो कितें डिफिकल्ट अडचणी आयल्यो त्यो सगळ्यो आतां ह्या वर्सा येवच्यो ना। ह्या वर्सा पारूय आसतले। हय, सगळे पारावाल्यांनी अश्युरन्स दिला पार आसतले म्हणून। ह्या वर्सा दामोदर भजनी सप्ताह 22 ऑगस्टाक येयलो आसा आनी त्या पार्श्वभुमीचेर आयजची आमची आमसभा जाले। ह्या आमसभेन अंदू वर्सा सप्तकाचें आयोजन कशें पद्दतीन आसचें हेजेरूय चर्चा जाली आनी सगळे जवळ जवळ 140च्या वयर जे मेंबर आसा ते आयच्या ह्या मिटिंगेक सहभागी आणि आयज या अशें नवीन अध्यक्ष काडला आमी। ह्या वर्सा आमी सिनियर मोस्ट जो मेंबर आसा विष्णू गारोडे ताका आमी सगळ्यांनी अध्यक्ष म्हणून वेंचून काडला। उपाध्यक्ष म्हणून हेमंत फडटे, तेच्या नंतर सेक्रेटरी म्हणून आपलो सिनियर मेंबर एक विनायक मोडके, ट्रेजरर म्हणून दामू कसोकर अशी आमी हे फावटी कमिटी काडल्या। आणि तेच पद्दतीन आमी अंदू वर्सा जी फाटली 3 वर्सां जाली आमकां कोविडाच्या कारणा खातीर जे सार्वजनीक पद्दतीन सप्तक सेलिब्रेशन करपाक कांय आडखळी आडमेळ्ळ्यो। ह्या वर्सा आमी अशें डिसिजन घेतलां की सप्तक जो आसा पयलीं जसो आमी करताले तसो सप्तक हे फावटी करपाची गरज आसा आनी त्या खातीर आमी आतां पासूनच आमची तयारी सुरू आयच्यान आमचें काम सुरू जाल्लें आसा। आनी परेश भाई जोशी हे आमचे जे सिनियर मेंबर आसा तेंच्या आनी प्रशांत जोशी तेंच्या अध्यक्षते खाली आयज मिटींग जाली। सगळ्यांनी आपआपले विचार मारले आनी हो जो उत्सव अंदू वर्साचो आसा तो बरे तरेन करपाचो आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन करपाचो असो जाल्लो आसा। त्या प्रमाणे आमची एजीएम हातात जाली, खेळी मेळीन जाली। वर्सा वाद विवाद आसता पूण सगळे लास्टाक एकूच तेन्ना सर्वानुमते आमी ह्या वर्सा विष्णू गारुडी हांकां अध्यक्ष म्हणून निवडला। ते खूब वर्सां खजिनदाराचें काम करतात आणि सप्तकाचे जवळ जवळ 90% कार्य ताका खबर आसता। तेन्ना ताका ह्या वर्सा कसलीच अडचण येवची ना आणि ते सगळे कार्य सुरळीत करतले आणि सुरळीत काम चालू करतले आणि फुडलो सप्ताह सर आमी एकामेकाक मेळोन वागतले इतले सांगून घेवन शकता। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।